सो आयज न्ही तुमकां हांव मेथी पराठा शेअर करता टिफिनाक करता हांव रितिकाक. सो हांगासर न्ही एक बंडल मेथी न्ही फक्त पानां काडून घेवंक जाय. बरें धुवन न्ही ताका रफली अशें चॉप करून घेवंक जाय, नाजाल्यार तुमी फायनली चॉप केलें जाता. तातूंत घालता एक 1/4 टीस्पून न्ही हळदीचो पिठो घालता. सो हांगासर न्ही चॉपरान न्ही हांवें लसूण आनी एक 2 ग्रीन चिली चॉप करून घेतला. एक 7-8 लसूण घेयात. सो आतां घालता हांव सेसमी सीड्स, तीळ घालता एक धाकटो चमचो, मीठ घालता एज पर द टेस्ट, आनी थोडेशेच एक 2-3 चमचोनी हांव दही घालतलें. आनी हांगासर घातला हांवें रेड चिली पावडर. ओके, जशें तुमकां तिखट जाय सो हांव कमी तिखट करता, ताका लागून हांवें कमी घातला चिली पावडर. आनी हांगासर न्ही एक 2-3 चमचो आमकां दही घेवंक जाय. सो दही घालून जालें की तातूंत घालता हांव पीठ. सो हांगासर न्ही 2 कप घेता हांव गंवाचें पीठ. पयलीं न्ही उदक बीन कांय ॲड करप ना, पयलीं ताका बरें मिक्स करून घेवंक जाय. एकदां हें बरें मिक्स करून जालें मागीर थोडें थोडें करून उदक घालपाचें, आनी उदक घालून न्ही आमकां एक सॉफ्ट न्ही डव रेडी करून घेवंक जाय. सो हांगासर पळयात डव रेडी जाल्लें आसा. तातूंत घालता एक धाकटो चमचो हांव तेल घालता. तेल घालून न्ही आमकां परत एकदां हें बरें मळून घेवंक जाय. सो हांगासर न्ही मेथी पराठाचें डव न्ही रेडी जाल्लें आसा. जस्ट धांपोवन न्ही एक 10-15 मिनटां आमी एका सायडीन दवरया. सो हांगासर एक बॉल सायज तुमी डव घेवपाचें. बरें ताका पीठ लावन न्ही बरें ताका लाटून घेवंक जाय. जेन्ना तुमी मेथी पराठा करता न्ही, पराठा न्ही मातशे पातळ लाटात, चड दाट दवरनाकात, कळ्ळें न्ही. तें मागीर इतलें खावपाक बरें लागना. मातशें बरें ताका पीठ लावन न्ही मातशें स्टिकी जाता. बरें ताका पीठ लायत आनी अशें पातळ ताका लाटून घेवंक जाय. सो हांगासर हांवें दवरला पॅन, आनी हांगासर घातला हांवें पराठा, आनी पराठा दोनी सायडीन बरें ताका फ्राय करून घेवया. रितुका लागून न्ही हांव ताका घी घालता. आमी न्ही बेश्टे सुके अशें फ्राय करतात, घी घालना, ऑयल घालना. सो भुरग्यांक तुमी न्ही घी लावन ताका फ्राय करून दियात. घी न्ही एकदम बरें. आनी हे पराठा अशेंच खावंक बरें लागता, नाजाल्यार तुमी चटणी करात, नाजाल्यार टोमॅटो कॅचअप बी आसलें न्ही तेज्या वांगडा न्ही हें खूब बरें लागता. एकदां तुमी मुद्दम ट्राय करात, तुमी 3-4 पराठा खातले. सो बरें ताका न्ही ब्रावन एक कलर येसर न्ही ताका बरें फ्राय करून घेयात. आनी आयज हांवें रितुकाक न्ही हें आसलेलें ऑरेंजीस आनी पराठा दिला. गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशें आसा तुमी? आमी सगळीं बरीं आसा. आयज केल्लें ब्रेकफास्टाक मेथी पराठा ट्राय करा तुमी, भुरग्यांक एकदम बरें. सो आमगेर न्ही भाजी बीन केल्यार न्ही रितूक खायना, आनी आमकां बी इतलें लायक जायना ती भाजी. आनी ही पालो आसलेले पळय पालो अशें कडू आसा चड तें. सो अशें पराठा बीन केलें न्ही बरें लागता. सो म्हटलें आईक आनी 2 बंडल आसा मेथी, सो पराठाच करया म्हटलें. पराठा न्ही एकदम बरें लागता. एक 3-4 पराठा खावंकूय दिसता. बरें पातळ केलें न्ही खावंक खूब बरें लागता, दही वांगडा बीन, किंवा बरें लोणचेचें हें आसता पळय तें तितून लोणचेन बुडोवन खावपाचें. सो म्हटलें ताका लायक रितुकाक भाजी खायना न्ही तो, एटलीस्ट भुरग्यांच्या पोटान वयता न्ही. सो तुमी ट्राय करा मेथी पराठा. भुरग्यांक टिफिनाक बीन करून दियात, खूब बरें लागता. ओके, सो जस्ट चाय बीन पिवन जालें, 10 जावन गेली. हेका जस्ट आत्तां हांवें सेरलॅक भरयलें. हो बसला हांगासर. इशू सगळें हाय म्हण, फक्त तोंडाक घाल, हाय म्हण, हाय. सो जस्ट ताका आत्तां सेरलॅक भरयलें, ताका हांगाच बसयता हांव. आतां आई गेला डॉक्टरा कडेन. इशू जालें कितें 5 days जाले तिजे, कळ्ळें न्ही. 5 days जाले. ताका मातशें ताका रिलीफ आसलेलें, म्हणजे बरी दिसताली तिका. काल सडनली ताका चड दुखपा लागलें परत, आनी पांय न्ही अशें बँड बी करपाक जायना पांय. सो मागीर काल हांवें डॉक्टराक कॉल केलें. डॉक्टराक सांगलें अशें तिका परत दुखता. सो डॉक्टर म्हणपा लागलो तिका आयस हॉट पॅक ताका लाय, गरम उदकाचें शेक दी, आनी आयस ताका धाड म्हटला. जस्ट आत्तां ती गेला 10. सो रिक्षा सांगलें हांवें. शिव आयज मडगांव आसा इव्हेंटाक. ना आयज रिक्षा आपयलें. हांवें म्हटलें आई तिका वच म्हटलें, आनी तिका सारकें सांग म्हटलें. आतां एक पांय ताका दुखतात न्ही, आतां नॅक्स्ट दुसऱ्या पांयाकूय ताका दुखपा लागला. सो हांवें तिका सांगलें डॉक्टर सारकें सांग खंय दुखता कितें तें, आनी वच म्हटलें. सो आनी म्हाका दुसऱ्या डॉक्टरा व्हरपा नाका, मेडिसीन बीन नाका. तें मेडिसीन बी घेवन न्ही कांयच फायदो ना. एटलीस्ट हें बरें, मातसो टायम लागता हेका, पण हें एकदम बरें. कित्याक मेडिसीन बी कांय ना हितून घेवपाचें, फक्त तुमी बरें मसाज बीन करता, एक बरें एटलीस्ट, कळ्ळें तुमकां न्ही. ते मेडिसीन घेवनी कांय फायदो ना. सो जस्ट आतां गेला, घरची कांय कामां जावंक ना, जस्ट ताका आतां भरयलें आनी बसलें. सदांच तेंच काम हय का न्ही, झाडून मारपाचें पुसपाचें तेंच काम. सो म्हटलें सुशेगाद करया म्हटलें, की आयज शिव ना जेवपाक, सुशेगाद करया. सो म्हटलें आनी कामां खूब आसा, झाडून मारपाचें पुसपाचें, आयदनां घासूंक जाय. बसला भायर सामकें कडक वत, पळोवपा नाका भायर, सामकें विंडो बंद करून जसं एसी लायला. गरमेन की जावपा लागलें, इतलो सकाळ सकाळ फुडें कडक वत सामकें. तेवटेन काळोख जाल्लो,
आता परत कडक वत येयले काय दिसताय म्हणजे म्हाका असं पावसूच नाशें दिसता म्हाका खूब कमी पावस आतां पळय जून हाफ जालो आतां आनी थोडे दीस उरला जून सोंपतलो कांयच कळना आनी म्हाका आनी कमेंट केल्ले म्हाका इंस्टाग्रामार 2 जाणां कमेंट केलेले आनी काल युट्यूबार म्हाका एक कमेंट केलेले जे फिजिओथेरपी आहा पळय खंय आसा कितें सो इंस्टाग्रामार म्हाका कमेंट केल्ले पळय तांकां हांवें रिप्लाय केले थंयसरूच सो तुमकां आनी फिजिओथेरपीचो नंबर दिता तिचें नांव आसा प्राची राय तिचो नंबर आसा हो हांव फूल तुमकां एड्रेस बीन दिता परवरी टेक्नो पार्क कळ्ळें तुमकां न्ही होली फॅमिली चर्च आहा पळय जस्ट तेच्या ऑपोजीट होली फॅमिली चर्ची फुडेरूच एक टेक्नो पार्क आसा ते भितरूच सो हांव तुमकां तो एड्रेस तिचो फोन नंबर तुमकां दिता तुमी तुमकां जाय जाल्यार तुमी वचूं शकता आनी कोणाकूय तुमकां म्हणजे कोणाकूय गरज बीन आसा बाबा फिजिओथेरपी कोणाक नी पेन कितें सो फिजिओथेरपी हो बेस्ट आसा आनी तिची हांव तुमकां गॅरंटी दिता इतली बरी ती कळ्ळें न्ही सो तुमकां हांव नंबर बी शेअर करता एड्रेस आसा टेक्नो पार्क हो नंबर आसा तिचो ओके तुमी कॉल करात ओके वयच्या पयलीं ताका कॉल करात ती तुमकां सांगतली कितल्यांक येवपाचें कितें सांगतली डायरेक्टली वचनाका पयलीं कॉल करात ओके सो चला अशी कितें केलें रे उदकान खेळटा पळय तो उदक घातलां ताका पिवपाक दिल्लें हांवें उदक सगळें उदक हांगा घातलां आनी सगळें सकयल उडयलां पळयात खूब काम करता तो इश्वी न्हू रे खूब काम करता सो आतां आई ना न्ही सो हांव कितें करता ताका हितून बसयता चेरारूच ताका बसयता आनी फटाफट काम करून घेता नाजाल्यार न्ही सकयल सोडलें न्ही तो काम करूंक दिना ताका लागून सो चला ती कितें आहा तें बारीक बारीक काम करता ओके पावस पडल्यार पुरो म्हणटा बरें बरें कितें करून खावंक दिसता गरम 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 पण हे पावसूच ना कितें करून खावपाचें खूब कितें आसा करून खावपाक तुमकां शेअर करपाक पळोवया केन्ना पडटा पावस ओके चला कितें आहा तें बारीक बारीक काम करून घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके गरजेचे कामां जाली इश्यू नाळेले न्हिदला आप सारकी 12 जाली आनी आई येयले आयज हाय म्हण हाय हाय सो वचून आयली ती फाल्यां एक दीस यो म्हटला मागीर डायरेक्ट फ्रायडे यो म्हटला सो टायम लागतलो म्हणटा न्ही ती टायम लागतलो म्हणटा ती पूण असं वच म्हटलें जेन्ना ती आपयता तेन्ना वच म्हणटा तिका हांवें ओके सो आयज न्ही चिंतलेलें की नुस्तें ऑर्डर करया म्हणून आयज तें नुस्तें बीन घातलेलें बांगुले घातला बांगुल्ले म्हाका नाका आसलेले ते येदे बारीक बारीक बांगडे खातलो कोण तर अशें मिडियम आसता बरें पडटा फ्राय बीन करपाक सो म्हटलें आसूं म्हटलें सो आतां हांव सुकें बांगड्याचें हुमण करता सुकें बांगड्याचें हुमण भाजी बीटरूट करूं ना भाजी खूब आहा न्ही फ्रिजीन म्हणजे पिड्ड्यार जातलें सो बीटरूट भाजी करता ते आयज शिवूय ना जेवपाक सो म्हटल्यार नुस्तें आनी कितें हाडटलें कांयच बरें ना बांगुल्ले बी नाका म्हाका आनी सुंगटां बी खूब म्हारग घातलें ताणें 700 रुपीज किलो 800 रुपीज किलो आनी हांवें नाका म्हटल्यार शिवूय ना न्ही आसूं म्हणटा आमकां सुके बांगडे हुमण आसलें न्ही आमी हॅपी रिचुका पळया तांती बिती कितें बॉयल करता जस्ट म्हाका एक्स्ट्रा कितें आसलें गे बांगडे 5 बांगडे आसलेले हांवें ते बांगडे न्ही हांगसून हाडलेले डेल्फिनोस बेस्ट आसता तेंचे खोबरेल तेल घालून भाजले बी न्ही बरें जाता सो एक 4-5 बांगडे घालून म्हटल्यार ही करी कर मागीर पळया भाजी करता हांव जे शावर घेवन येता ओके आतां खातले कोण हांव आनी आयज खातलें रिचुका खायना शिव रातचो आहा जेवपाक पण शिव तितलो खायना तो कडी जेयता सो मातशें उदकान घालून दवरला थोडे सुंगटाय घातला ओके तेच थोडेशेंच कर म्हटलें आयच्या पुरताकूच कर फाल्यां पळया फाल्यां कितें तरी नुस्तें पळयता नाजाल्यार कितें अंडा करी बीन करपाचें सो जालें सो हांगासर न्ही हें पळयात एक प्रॉब्लेम जाला हुंदीर येता हांगासर गॅलरीन ह्या गॅलरीन त्या गॅलरीन येतालो न्ही थंय आतां येना आतां हांगा येता आनी सगळे कडी पत्ता बी खावन गेलो आनी वाल बी खावन गेला हांगासर पानां बीन सो आतां आनी सपोज हो विंडो सपोज ओपन आसले न्ही रातचे बीन जाल्यार भितर येतलो तो हांगा पर्यंत येता तो काल न्ही हांगासर माती बीन काडलेले सो कडीपत्ता पानां बी सगळें खावन वयता आतां कितें करतलें आतां आनी हांगासर गुलाबाचें झाडूय आहा हांवें न्ही नर्सरींतल्यान हाडलेलें गुलाबाचें झाड हें पळयात बरें जालां पळयात बरें जालां आनी गुलाब जाल्ले हांगासर गेले तेवटेन दाखयला हांवें तेवटेन मोगरी बीन बरें जालां अशें माती काडटा उपसून आतां कितें करपाचें कांयच कळना म्हाका माती काडून सगळें उडयता आतां पळया कितें करपाचें हांगासर आनी हळदीचें पान न्ही गे एका बरें बांगड्याचें सॉल्व करूंक जाय बरें बांगडे हाडूंक जाय बांगडे हाडून सॉल्व केले आनी बांगडेच ना आतां बरें कितले दीस जाले हांव वचूंकूच ना मार्केटान फीश मार्केटान वचूंकूच ना तुमकां खबर आहा खूब दीस जाले वचूंकूच ना आतां खबर ना आतां नुस्तें बिस्तें कशें कितें येता कांयच खबर ना वचूंकूच ना मार्केटान शिव ना न्ही बिजी आहा तेजो कामां सो आसूं म्हटलें जें कितें आहा तें घरान तें सुके बांगडे खावपाचें ओके चला हांव वयता शावर घेता मागीर मेळटा आनी आयज इश्यूकाक स्वीटकॉर्न सोमतें ताका शिजोवन दवरता
3 हाडलेले हांवें स्वीटकॉर्न शिजोवन दवरता आमी सांजचे न्ही इशूका दितल्या खावपाक पळोवया तो कसो खाता. ओके चला. सो चला शावर बी घेवन येयली हांव मागीर भाजी बी करून दवरले दाखयता तुमकां आयज स्पेशल मागीर. ओके सो हांगासर न्ही हांव इशुकाचे कपडे मातशे पळयताले जे ताका कपडे जायना पळय काडून दवरया म्हटले सायडीन आनी थोडे हांवें रितीकाचे कपडे सायडीन काडून दवरला आनी इशुकाचे न्ही टॉयज बीन आहा न्ही ते टॉयज बीन तो काय आतां यूज ना ताका म्हणजे तो खेळात ना. सो म्हटले काडून हांवें एक पॅक करून सायडीन दवरला. तुमकां खबर आहा न्ही आमी पयर गेलेली प्लॉट पळोवपाक थंयसर न्ही धाकटेची बेबी आसलेले सेम लायक इशुकाचो एजूत कळ्ळें न्ही. सो म्हटलें ताका कितें आतां वचपाचो आहा शिव परत थंयसर प्लॉटा कडेन. सो म्हटलें जे कितें कपडे जायना पळय इशुकाक ते दिवया म्हटलें पॅक करून. सो मागीर वयतना व्हरतलो सो केन्ना वयता तें खबर ना म्हटलें आतां सगळें काडून दवरता पॅक करून सायडीन दवरता. एटलिस्ट तिका सांगलां हांवें ते बायलेक आपूण हांव कपडे बी धाडून दितले म्हणून जे इशुकाक जायना दवरून कितें करतले हय का न्ही. सो एक 2-3 सेट अशें दवरला हांवें एक आमचे यादेक म्हणून कळ्ळें तुमकां न्ही. सो बाकीचे खूब अशे कपडे आहा सो दवरून कितें करतले. सो म्हटलें पॅक करून दिवया एटलिस्ट घालतले तरी हय का न्ही. सो लास्ट आमी तेन्ना गेल्ली तेन्ना बाबडे तो जमनीर न्हिदलो सारको माती आसा मातयेच्या वयर धाकटोसो पातळ कपडे घातला आनी तो न्हिदला आनी तो बरो न्हिदलेलो. सो म्हटलें एक मॅट आसा सकयल घालपाचें मॅट ते भायर घालता पळय ते इशुकान कितें केलां काडला सगळे अशे वयले कळ्ळें न्ही बरें आहा. सो म्हटलें ते वयतना व्हरया म्हटलें. सो आनीक म्हटलें आईक ते मॅट घालनाका कित्याक इशूक आनीक काडटलो. सो तो एक व्हरते एक दिता मॅट आनी कपडे आसा एक खूब आसलेले कपडे म्हाडे. सो सगळे आमचे जे हावज हेल्पर येता पळय तिका दिले हांवें तेंगे कोण आहा खंय भुरगे. सो पळयता एक कितें शॉर्ट कपडे बीन ते जायना बीन न्ही सो ताका दिता असले बीन न्ही ताका तो जायना. सो धाकटे जाता धाकटे घालूंकूच बरें दिसना पण तरी पूण हांव ताका इशुका घालता मातशें बरें पडटा कॉटन हे. तो असले बीन न्ही आसा. सो म्हटलें जे कितें जायना पळय दिवया. सो म्हाका अशें पळोवपाक जायना कोणाकूय कळ्ळें न्ही अशें कोण पुवर बी आसता पळय. सो म्हाका न्ही जायना कितें दिवंकय दिसता तांकां इफ आसल्यार दिवपाचें हय का न्ही. सो थोडे अशे लोक आसता सांगू तुमकां जे तेमकां यूज ना कपडे बी हांवें अशें पळयलां तांकां ते यूज ना ती बी ते घालना पण तशेंच ती बी न्ही घरांत दवरता सांठोवन कोणाक दियात ना. हांवें अशें खूब लोक पळयलां. सो म्हाका न्ही तशें बिलकूल लायक ना. सो जे वस्तू तुमकां नाका यूज जायना सो कोणाक दिवपाचें हय का न्ही. सो म्हाका म्हटलें चल कितें आहा ते असले बी न्ही ताका मातशें टायट जाता पळयात. सो म्हटलें असले ताका दिवया एक पळयता खंयचे आहा तें दिता ताका पॅक करून. ओके सो कोणेंय घातलें न्ही म्हाका खूब बरें दिसता कळ्ळें तुमकां. आमी गरीब दीस काडलेले आसा आमकां खबर आहा. सो असले बीन ताका मातशें जाता. सो हें दवरतलें हांव असलें घालचें ना की आतां न्ही पळय पावस कांय ना. सो आनी तुमकां खबर न्ही हांवें ते समराक ताका स्पेशल हाडलेले कपडे पातळ कपडे आजून ताका घालता हांव. म्हाका दिसता 4-5 हाडलेले हांवें ते समराक घालपाक तेच ताका घालता हांव झरयता. सो म्हणजे बरें आहा ते कपडे पातळ जावन न्ही खूब बरो आहा. ओके सो हें सगळें काडून दवरता हांव टॉयज बीन काडून दवरता पळयता इफ केन्ना वयता जाल्यार शिवता दिता. ओके चला. कुठला आमचो महाराज आ इश्वीक ते हात नाका पप्पाचे टीव्ही ते बॉक्स फक्त तोंडाक घालपाचे. पप्पान तर टेप मारला तू आनी काडटा. जेवण नाका असले खावपाक दी पडलेले टेप बीन इश्वीक आय म्हण काडनाका यो. सो हांगासर पळय टॉय बी सामकें पडला हांगासरूच. सो आईक म्हटलें एक पिशवेन घाल म्हटलें न्ही गे. सो हें सगळें जे कितें तो खेळना पळय हें सगळें रित्विकाचे. रित्वीक न्ही जात्रेक गेले जाल्यार हें घे तें घे म्हणटा खेळूकूच ना. आनी हो आमचो आहा पळय कमी जाना हो हातूच लायना हेका. सो आतां म्हटलें काडनाका म्हटलें. आनी असली न्ही बारीक बारीक कार बीन आसा जे आमच्या युट्यूब फॅमिलीन दिल्ले फ्रॉम लंडनसून आयिल्ली. हें कार म्हटलें काडून दवरया. मातसो तो 2 वर्साचो जावनी 2 मागीर 3 वर्साचो तेन्ना हें कारान खेळटलो आनी कार बी सामकें बरें आसा. सो ताका आईक म्हटलें हें कार बीन न्ही सायडीन काडून दवरया कित्याक आनीक दिला. सो असले बीन कार न्ही हांव काडून एक पॅक करून न्ही खंय तरी दवरतलें वयर कित्याक आतां खेळना तो बेश्टो मोडून घालतलो हय का न्ही. सो मातशें एक 2 वर्स 3 वर्स जावनी मागीर तें काडून दितलें हांव सगळें टॉयज बीन. सो हें पळयात काय नाका ताका खूब मस्ती आला आं कितें खंय हाय म्हण तुवें बुर्र 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 काय ना भितर.
सो बसलो आम्ही ऋतू घेऊंक ना अजून असले बीन न्ही टॉय बीन न्ही तो आतां खेळना सो पळोवया एक नाका ते पॅक कर असले बीन ताका दिवपाचे आतां इश्वीक ऋतू खेळत ना इश्वीक सो असले बीन न्ही थोडेशे काडून दिता हांव त्या भुरग्याक खूब आहा भितर बरें बरें आसा काय अशें मोडोंक ना सगळें बरें आसा उडयता पळय काडून काडून उडयता फक्त खेळपाचें कांय ना काडून उडयता सगळे टॉयज हांवें बरें करून मांडून दवरलेले काडून उडयले वयर दवर ते कितें करूं कितें नाका जालां ताका आतां हें काडटा बेश्टे भायर काडून उडयता पळय मोबायल हॅलो मार हॅलो आवय हॅलो कशें आसा तुमी कितें पळयता हॅलो पप्पी म्हाका दिना तो आईक दिता पप्पी म्हाका तो पप्पी दिना आजीक पप्पी दिता आजी पप्पी दी चल आजी पप्पी दी चल वच रे आजीक पप्पी दी पप्पी दी आजी सो इश्वीक जेलो सो पळयात हांवें केला एक बीटरूट भाजी आनी सुके बांगड्याचें हुमण केलां सुके बांगड्याचें हुमण जस्ट थोडेशेच घातला सुके बांगडे फक्त हांव आनी आईन खावपाचें तें हो जेव हो पळयात टीव्हीचे बॉक्स घेवन वयता खंय इव्हेंटाक खंय गेलो कितें करता हा टीव्ही ना टीव्ही रेंटाक हा हो बॉक्स दवरलो शिंवता हांगासर हो हांगासर घेवन आसता पडटलो तूं यो स्वीट कॉर्न खाया स्वीट कॉर्न यो कितलं काम करता पळय आत्तां उठला पळय 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 हां असले कामां हुशार तूं पप्पाच्या वांगडा वच कामांक आं सारकें दवर पुरो पुरो आं पुरो पुरो आं पुरो पुरो स्टॉप स्टॉप सो हेका दिला आयज स्वीट कॉर्न बॉयल करून पळोवया कितले खाता एटलिस्ट टायमपास तरी करतलो माम करा सगळें ते प्लेट खाता भुरगे न्ही आं ममाम करा खा सो टायम जालो रातची 9 जाली आयज हांव कितें करपाचें आसा म्हटलें तुमकां हांव शेअर करता ऑलरेडी दाखयलें तुमकां हांवें सो परत करता न्ही हांव दाखयता तुमकां आनी आयज हांवें न्ही हेअरफॉलाक न्ही लाडू केले आनी हेजे हांवें रील काडला हे रील हांव इंस्टाग्रामाक घालतलें हे पळयात सो हे पळय लाडू करून दवरला हांवें ओके सो म्हटलें की खावपाचें सो ओके सो आमगे न्ही डोसा बॅटर आसलेले हे कसले बॅटर खबर आहा जे आमी उडद दाळ तांदूळ घालून करता पळय ते शिव तुमकां मेळोंक ना न्ही आनी आमचे युट्यूब फॅमिली म्हणटा शिव इन मिसींग इन द व्लॉग म्हणून जोक्विना फर्नांडीस म्हणटाले हय अशें आपले यो म्हटले व्हिडिओ काडपाक सो जेन्ना तुमी डोसा करता पळय थोडे बॅटर बी उरले न्ही हे तुमी रेसिपी करा दाखयता तुमकां सो हांगासर पळयात इतले न्ही बॅटर उरलेले कळ्ळें तुमकां न्ही पळयता थोडेशें मीठ घालता हितून जस्ट थोडेशें मीठ घालात ओके हे न्ही मुद्दाम तुमी करात हां रेसिपी खूब बरें लागता जेन्ना बॅटर बी उरले जाल्यार आनी हांगासर न्ही एक कानो थोडीशी कोथमीर आनी ग्रीन चिली कट करून घेतला ते घालता सो हांगासर न्ही 3 तांती घेतला कित्याक थोडेशें आनी बॅटर 3 तांती घेतला आतां हें न्ही बरें मिक्स करून घेवपाचें बरें एका मिक्स करून घेयात सो हांगासर पळयात आमचें हें रेडी सो आतां आमी हेजे पोळे करया चला फ्राय करया आमी बरें ताका फ्राय करून जशें आमी पोळे करना तशेंच बरें ताका फ्राय करून घेवया जाल्यार तुमी ताका धापोवंक शकता वयर ओके थोडेशें तेल घातलां हांवें सो हें पळयात हांवें न्ही टर्न केलां आनी हें न्ही गरम गरम खावंक जाय आं थंड खालें न्ही अशें बरें लागता बरें पण गरम गरम आनीक चड बरें लागता हें अशें खावंक बरें लागता तुमकां जाय जाल्यार टोमॅटो तुमी ऍड करात आनी चटणी न्ही टोमॅटो कॅचअप वांगडा न्ही हें बरें लागता खावपाक पळय हें जाल्लें आसा आमगेर न्ही अशेंच करता जेन्ना बॅटर उरता न्ही आमी अशेंच करता खूब बरें लागता सो हें जाल्लें आसा ट्राय करा तुमी आं